हो दीस 2 नोव्हेंबर खेरीत भाशेन सगळ्या सोमेस्त मेलोल्या भावार्थ्यांचो उगडास करून आमी समोर उमता आनी खेरीत भाशेन एक शिकोवण आमची पवित्र सोबेची आनी आमचे भावार्थाचे एक सोत मांदप म्हणटात तेंगे ह्या दिसाक आमी आमच्या मेलेल्या गोच्च्यांचो आमी उगडास करता पुर्गोतरीत आसलेल्या ओतम्या खातीर आमी मागता आनीक आमकां एक दयाळी कोरणी आमची आमकां उगडास करता की आमी जिवें मेल्ल्या खातीर आमी खेरीत भाशेन मागूंक जाय म्हणून सर ह्या दिशेन आमचे इगोर्जांनी तीन मिसां जातात भितरींत जेन्ना जायतो लोक ह्या मिसांत वांटो घेतात आपल्या गोच्च्यांचो उगडास करून आनीक गोच्च्यां पासत मागूंक आमी सोत मानता की फकत मागणेंच हे आमच्या मेलेल्या भावां भयणांक जेजूच्या वैभवांत तांकां भितर काडूंक येता म्हणून पूण आमची गोच्ची आपल्या मेलेल्याचे बरेपण उगडास धरून ती फुलांनी आपलो फोंड नेटयतात आपल्या गोच्च्याच्या फोंडाशी येवन मागतात पूण आमी जाता तितले प्रयत्न करतात आमच्या लोकांक समजावंक की बेश्टीच फुलां घातलीं बेश्टोच फोंड नेटयलो आनीक बेश्टेंच दुसऱ्यांक दाखोवपाक ह्यो वस्तू केल्यो जाल्यार त्यो एक भावार्थाची गोवाय जायना म्हण अदीक गरजेचें आनी म्हत्वाचें म्हणटात तें आमी आमच्या मेलेल्या खातीर मागपाचें आनीक ताका जेजूच्या वैभवांत बेगीनूच पावपा खातीर आमी ताचे पासत सॅक्रिफायस त्याग करपाचें हांगासर मिसां 4 आसा पयले मीस 6:15 इगोर्जेंत मागीर दुसरे मीस सिमितेरींत 7:30 तिसरे मीस 9 इगोर्जेंत इंग्लिशींतल्यान आनीक चवथे मीस सांजे 6 वाजता कोंकणींतल्यान हांवें गेल्ल्या वर्साकूय केल्लो आनीक थोड्यांनी आयकून इल्लें तरी थोडें कितें केल्लें हे फावटी हांवें केलां एनावन्समेंट केलां आनी विनंती केल्या की प्लास्टीक आनी सिल्वर फॉयलींग तें वचचें न्हू म्हणून हांगा एकूच प्रॉब्लेम जाता म्हणटात तो जायते जाणां हांगासर पणजेचीं आसात तांचे गोच्च्यांचे हांगासर फोंड आसात म्हणटच हांव नकळो पणजेच्याय फिरगोजेन तो एनावन्समेंट जाता वो कित्याक थोडे फावटी आमी ह्या लोकांक वळखनात लोक मागीर ती तशींच थोडी घेवन येता आनी दवरता पूण हांवें हांगा आमचे फिरगोजेंत मिसान हांवें एनावन्समेंट केलां ह्योय फावटी की लोकांनी प्लास्टीक आनी ते सिल्वर फॉयलींग आनी आहा तें वापरचें न्हू म्हणून